बापाचे आणि भूताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसूं. इश्टानो आयज आमी किरीत भाशेन आमच्या भक्ताची आंतोनीची विणवणी मागूंक हांगासर देव मंदिरांत आयिल्लीं आसात. ताचे उद्देशी देवान आमच्या जिवितांत जायतीं बरेपणां केल्लीं आसात. आमचे हुस्के कोती ताचे विणवणेन देवान ते आयकल्यात आनी ह्या पासत दिनवाशी मनान देवाक आर्गां दिवंक आमी आयिल्लीं आसतना जीं कोण कोश्टतात आपले कोश्ट घेवन खोंती घेवन आयिल्लीं आसात. आनी आयज किरीत शुभ दीस कित्याक आमी आयज भाग्योंत आंतोनीचे जिबेची परब समरमता. जी जीब कुसोंक ना, उरलेली कूड कुसली पूण जीब तशीच फ्रेश ताजी आसली जेन्ना ताचो फोंड हुस्पिलो तेन्ना. कित्याक काय देवान हें व्हड नोवल केलें कित्याक एके भाशेन भाग्योन आंतोनीकचे जिविता पासत हे जिबेन ताणें देवाचें उतर परगटलें, देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिलो आनी ह्याच पासत देवान हें व्हड देणें दिलें. ह्या म्हज्या चाकराची जीब हांव कसोच कुसूंक दिवची ना. आयज देवान म्हाका हे जिबेचें देणें दिल्लें आसा. हे जिबेन हांव उलयतां पूण जायते पावटी म्हज्या असोकतायेक लागून चुकीक लागून हे जिबेन जायतें हांवें वायट केलां. जो मोग हांवें दुसऱ्यांक दिवंक जातालो, देवाक परगटूंक जातालो तो हांवें करूंक ना. तर ह्या ल्हान व्हड पातकांचो उगडास करून ह्या वेळार देवाचें भोगसणें मागुया. काळजांत दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोरपतविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगयेवन सदांच सांकवारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. कित्याक देवान आमकां हो भोक्त एक देणें कशें दिल्लें आसा. ही फिरगोज ताका भेटयल्ली आसा आनी आमची विणवणी देवा कडेन मागून तो दिता. ह्या पासत ह्या भोक्ता पासत आमी आर्गां दिवया. Who's God most high,
उद्गार आमी घालुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परास आसनाच्या देवा, तुवें पादवाच्या बागेंत हातुनी कोऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रसूंक दाय आनी गोरज्या कांतांक आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गोरजांनी ताची मोजूत आमकां मेळूं. आमच्या सुमयांच्या पुता जेजू क्रिस्ता हावो वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. बागयोन जॅकोबाचे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानू, तारणेन तीन रावता तो मनीस बागी. ताची परिक्षा जातोच आपलो मोग करतेल्यांक देवान बसायलोलो जिविताचो मुकूट तो घेतलो. आपणाचेर तारणी येतात तेन्ना कोणेच अशें म्हणचें न्हय, देव म्हाका तारणेन घालता. कित्याक देवाक वायटाची तारणी येवंक नजो. न्हय म्हूण देवूय कोणाकूच तारणेन घालिना. पूण जोन एकल्याक आपली वांदावणी ओडटा आनी बुलयता. उपरांत वांदावणेचो परिणाम कशें पातक उपजता आनी पातक जाल्या उपरांत ताच्यान ताय मरण उपजता. म्हज्या भोव मोगाच्या भावां भयणींनो, तुमी तुमकांच फटोवंक नाकात. सगळें बरें देणें आनी सगळें सुकूण दान वयर तान येता आनी उजवाडाच्या बापासून देंवता. ताचें सोवें कसलेंच बदलप ना, न्हय म्हूण बदलपाची सावली पर्यान ना. आपले रोचना भितर आमी मालगोडी कशीं जावं आपले उदार कशेन स्वताचे उतरा वरवीं ताणेन आमकां आपलीं भुरगीं केल्यान. देवाचें उतरें. देवाचे उपकार. जाबाब. सर्वेस्परा, जे मनशाक तुजी समोर शिकयताय तो मनीस बागी. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा, जे मनशाक तुजी समोर शिकयताय तो मनीस बागी. सर्वेस्परा, जे मनशाक तूं उपदेश दिताय जाका तुजी समोर शिकयताय तो मनीस बागी. ताका तूं वेगनाच्या दिसा समाधान करताय. जाबाब. सर्वेस्परा, जे मनशाक तुजी समोर शिकयताय तो मनीस बागी. कित्याक सर्वेस्पर आपले परजेक सोडचो ना, आपणेन विचून काडलोल्यांक तो सोडचो ना. जोडटी नव्या निती प्रमाणे जातली आनी सगळीं प्रमाणीक काळजां ती मानून घेतली. जाबाब. सर्वेस्परा, जे मनशाक तुजी समोर शिकयताय तो मनीस बागी. म्हजो पाय निसरता अशें हांव चिंता तेच घडयेक तुजो माये मोग म्हाका सांबाळटा. सर्वेस्परा, म्हज्या काळजांत हुस्के चडटात तेन्ना तुजी बुजवण म्हज्या आत्म्यांक सूख संतोश दिता. जाबाब. सर्वेस्परा, जे मनशाक तुजी समोर शिकयताय तो मनीस बागी. उद्गार. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतार सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो.
परमेश्वर तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मैमान तुका सोमिया शीस उंडे व्हरूंक विसरले होड्यार तांचे कडेन एकूच उंडो आसलो तेन्ना जेजून तांकां अशें म्हणून शिटकायले दोळे उक्ते करून फारिजेवांचे आनी हेरोदीचे फुगी विशीं चोत्राय दुरात आनी ते एकामेकाक म्हणूंक लागले आमचे कडेन उणें नात देखून तो अशें म्हणटा हें जाणा जावन जेजून तांकां म्हणलें उणें नात म्हूण तुमी कित्याक तुमचे भितर उलयतात आजून पर्यंत तुमकां वळखूंक ना गिन्यानूय ना आजून तुमचें काळीज कुड्डें जाल्लें आसा बी दोळे आसून तुमकां दिश्टी पडना आनी कान आसून तुमकां आयकोना वो उगडास दवरना गाय 5,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्याच्यो कितल्यो पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो तांणी म्हणलें 12 आनी 7,400 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्यांचे कितले खोरोंड तुमी भरून काडले आनी तांणी ताका सांगलें 60 आनी ताणें तांकां म्हणलें तर तुमी अजून पर्यंत समजनात तें कितें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता इश्टानो 2004 वर्सान उदेंतीच्या दक्षिण आशियेंत आमच्या इंडियेच्या भारताच्या सोमदिरान सुनामी जावन सुमार 2,80,60 लोक मेलो 80,000 लोक मेलो इतलो लोक मेलो जायती गंभीर परिस्थिती जाली जायते त्रास पडले जायते लुकसाण जालें आनी तेन्ना किरीत भाशेन एक थरथरपाची वस्त जाली ती म्हणल्यार जावं ती गोरच्यांक जावं ती पुलीस आसात तांकां जावं ते व्हॉलंटियर्स आसात तांकां आनी ही थरथरपाची वस्त म्हणल्यार कसली काय ओय दुबाविरेत जायतें लुकसाण जालें घरां मोडून गेलीं हें तें मोडून गेलें पूण थरथरपाची वस्त म्हणल्यार आपल्याच गोरच्यांक ओ मनशांक समुदायाच्या वांगड्यांक लोकांक ओळखोवपाची आयडेंटिफिकेशन कित्याक काय जो लोक मेल्लो इतलो लोक 2 लाख वयर लोक मेल्लो आतां तांकां ओळखूंक जाय आसलें आनी तांकां डिस्पोज करूंक जाय आसलें जावं ते मातयेक लावूंक वो तांकां लासूंक पूण हो लोक जो मेल्लो तो बरे परिस्थितीन आसूंक ना सगळीं कुसपाचे प्रक्रियेन भितर सरली डिकम्पोजिशन स्टार्ट जाल्लें आनीक तांकां वास येवंक लागलेलो तांचें रूप उरोंक ना आनी इतलें सगूट आसतना गोरच्यांक आपलेच गोरच्यांची मोडी आयडेंटिफाय ओळखून घेवंक आनी ती व्हरूंक चड त्रास पडले खूब लोकांक जायते त्रास पडले कित्याक लोक जो मेल्लो तो कुसपाचे प्रक्रियेन भितर सरलो जेन्ना कुसपाची प्रक्रिया जाता वो कुसूंक लागता तेन्ना वस्त पिडार जावंक जाता जिवी प्राणी आसात ती जांचो प्राण वेता मरता तेन्ना जिवी वस्त सदांच कुसपाचे प्रक्रियेन भितर सरता ती कुसूंक लागता जावं ती झाडां जावं ती मनशां जावं ती जनावरां जी वस्त जिवी आसा ती आनी ह्याच पासत कुसूंक लागता तेन्ना पिडार जावंक लागता तर मनीस कुसपाचे प्रक्रियेक आळाव घालूंक जायत्यो वस्तू वापरता जावं ते मीठ लावूं जावं ते साकर घालूं वो दुसरी कॅमिकल्स घालूं कित्याक कुसूंक गेल्यार आख्खी पिडार जाता कुसप कोणाक आवडना कित्याक कुसता तेन्ना वास येता कुसता तेन्ना ताचो जेवणाचो देखून टेस्ट मुदार जाता स्वाद मुदार जाता आनी बरें न्ही तें जिवाकूच माल तें जिवाक पॉयजन तें दुसऱ्यांक जी कोण जिवी आसात आनी ह्या पासत कुसपाची प्रक्रिया बरी न्ही मनीस सांबाळ करता जावं ते जिवे वस्तूंचो जावं ते आपल्या जेवणाचो जावं ते उदकाचो देखून उदक तशेंच उरल्यार तातूंत कितें कितें पडल्यार तें कुसोंक येता तर ज्यो वस्तू सांबाळ करूंक जाय ज्यो कुसूंक शकता कांय वेळान मनीस तांचो सांबाळ करता मोदेर देखून ताका कितें कितें सोल्युशन लावन ताचो सांबाळ करता कित्याक कुसपाचे प्रक्रियेन भितर सरले ती वस्त पिडार जाता
कुसपाचे प्रक्रियेन भितर सरोना जावंक मनीस इतलो सांबाळ करता जाल्यार मनीस आपणाचेंच वो दुसऱ्याचें जेन्ना काळीज मोन कुसयता तेन्ना कित्याक सांबाळ करिना काय हो प्रश्न. हांव भायल्यो वस्तू सगल्यो सांबाळटा कुसोना जावं, पूण म्हजें आनी दुसऱ्याचें मोन आनी काळीज मनीस कुसोवंक कित्याक फुडें सरता काय हो प्रश्न आयज. आयच्या शिव वर्तमानांत या हांगासर जेजू बरो संवाद जाता जेजू मदें आनी ताच्या शिसां मदें. एके भाशेन जेजू एक सांगता, शीस दुसरें सजमतात. शिसांक दिसता जेजू आमकां तापयता म्हणून, पूण जेजू तांकां शिटकावणी दिता. कित्याक काय पयले सुवातेर जुदेवांक फूग ओ आमटें घालून हुमेर घालून फुगोवपाची प्रक्रिया तांकां मानो नासली. कित्याक जावं तो खुमेर घालून आमटें घालप म्हणल्यार तें वायट. जेन्ना आमटें पिठांत घालतात आनी तें फुगोवंक दवरतात ती सजमताली आमटें एक कुसोवपाची प्रक्रिया ती. त्या पासत आमटें वायट, तांकां आमटें बिलकूल मानो नासलें. आनी जेजू हें म्हणून एके भाशेन तांकां एक शिटकावणी दिता. समाजांतूय एक आमटें आसा, फुगोवपाची फुगीची प्रक्रिया आसा, फुगयता म्हणल्यार समाजांतूय वायट आसा. आनी तो कित्याक सर करतालो काय कोणाची खबर करतालो जेजू खबर करतालो ती म्हणल्यार फारिजेवांची. कित्याक ते समाजान आमटें कुसप, कित्याक तांची देख जी एके भाशेन जावंक जाय आसली देवाची मोगान वाडू ती जाल्ली कुसोवपाचो समाज. कित्याक ताणें कितलेशेच कायदे काडले, लोकांचें जिवीत बारादीक केल्लें. तांचें जिवीत एके भाशेन कायदे पाळपाक पाडो नासलें, दुसऱ्यांक वायट देख दिताले. आनी ह्या पासून समाजान कुसयताले, तांची देख समाज कुसयताले. आनी न्हयच फारिझेव पूण हेरोद जो पातशे आसलो. एके भाशेन लोक ताचे नदर घालतालो हो आमचो फुडारी म्हणून. पूण होच हेरोद आपल्या जिविताचे अनैतीक जिवीत लोकांक एक वायट देख दवरतालो, आपलेच पोरजेक कुसयतालो. जावं ते आपले भावाचे बायले घेवन हे वाटेन जुआं बातिस्ताक मारून आपलें जिवीत सारकें वायट देख केल्लें ताणें आनी समाजाक आनी इस्रायल पोरजेक तो कुसयतालो. आनी ह्या पासून जेजू आपल्या शिसांक सांगता व्हड्यांत आसतना, तुमी तसलें पीठ हुमेर जायनाकात, आमटें जायनाकात जें कुसयता तें पीठ. तुमची देखीन तुमी दुसऱ्यांक कुसयनाकात. पूण ताच्या शिसांक दिसलें ओ आमी उंडे हाडूंक ना म्हणून आमकां तापयता म्हणून. आनी तेन्ना परतें तांकां जेजू आनी एकदां सांगता, तुमचो भावार्थ इतलो उणो तुमी पळोवंक ना केन्नाच. हांवें इतल्या लोकांचे भूक मारली, थोडे चुडे घेवन इतल्या लोकांक हांवें उंडे दिले आनी तुमी आजून देखून चिंतात आमी उंडे हाडूंक ना म्हणून, हांव बोवाड घालता म्हणून. ना, बोलतेच जाल्यार तो सांगूंक सोदतालो तुमी कुमेर जायनाकात, वायट देख जायनाकात, कुसयनाकात लोकांक. ही सारकी वायट, पूण शीच ओळखूंक विसरले. पूण उपरांत जेजून ही तांकां शिकवण दिली. आयज हो जेजू आमकां एके भाशेन असलीच मोगाची शिटकावणी दिता. दुसऱ्याच्या जिवितांत कुसपाची प्रक्रिया ना जावं. आनी मनशाक एक व्हडली ताळणी येता, जशे परी हांवें पयलें वाचप जाकोबाचे चिटींतलें हांगासर आमकां मेळटा. मनशाची ताळणी, जो मनीस आपली ताळणेचेर जोय दवरता तो सुभागी. आपणाचे झोंडावणेक लागून तो ताळणेक सांपडटा. आनी आमकां मनशांक एक ताळणी जी दुसऱ्याचें जिवीत मोन काळीज कुसोवपाक आदार दिता ती म्हणल्यार आमची जीब. जीबेन म्हज्यान जाय तें करूंक येता, पूण हीच जीब जाता एक खुमेर आमटें दुसऱ्याचें काळीज मोन कुसोवंक. ना तर पळयात कितल्या जाणांच्या कुटुंबान आयज फुटी पडलेल्यो आसात. कित्याक कोण नाल्यार कोण, जावं तो सोयरोच, जावं तो इश्ट, जावं तो भायलो मनीस, घरच्याच्याच एका कुटुंबाच्या वांगड्याक जें काळीज कुसयता, कितें कितें सांगून कुसयता. आनी हो मनीस एके भाशेन कुटुंबांतूच दुस्पट घालता. धर्मा मदें एक वड आसता, पूण कोण तरी एकलो मनीस आसता, ताका आमटें घालूंक जाय आसता. आपले जिबेन नाका जाल्लें सांगता, हे धर्माचें वायट सांगता, ते धर्माचें वायट सांगता. आनी जो एक वट आसलो तो कुसोवन उडयता. पवित्र सभेंतूच आमचे इगोर्जेंतूच जायते स्पाय आसात. हांगासर मिसाक येतात,
मागणें करतात आनी जें कितें हांगासर जाता तें वचोन नाका जाल्ल्या कोणाच्या कानार घाता कुसोवप आनी मागीर थंयसर आड इगोर्जेचें जायतें कुसोवपाची प्रक्रिया सगळे कडेन आसा इश्टां मदें देखून आसा इश्ट जरी तर बरे आसात एकलो इश्ट आसतलो जो इश्टांक कितें सांगतलो आरे तूं तें कर रे कर तूं मुखार वच हें कर आनी हे भाशेन इश्टांचीच मनां कुसयतात हे जाता कित्याक आमचे जिबेक लागून कित्याक मनीस भायल्यो वस्तू सगल्यो सांबाळटा पूण मनशाचें काळीज मन कुसोवंक फाटीं सरोना आनी तेन्ना आयज हो आमचो मोगाळ देव आमकां एक नमुनो कसो दवरता आमचोच भाग घेवन आंथून 1260 वर्सां जेन्ना ताची कूड उस्पिली एके भाशेन ताची आडां दुसऱ्या कांशावान घालून कित्याक 30 वर्सां जाल्ली तो फोंडांत आसलो ताची उस्तूंक ना जेन्ना ताची उस्तिली तेन्ना ताची सगळीं आडां मेळ्ळी पूण आडान ओ स्कालान भितर ताची जीब तशीच आसली तांबडी फ्रेश तशीच आसली आनी हें पळोवन सगळे अजाप जाले आनी तेन्ना त्या वर्साक ताची जिबेची परब एके भाशेन सुरू जाली कित्याक हे देवान नवल कशें केलें ह्या म्हज्या चाकराची जीब हांव कुसूंक दिवचो ना कित्याक हे जिबेन ताणें दुस्पोट राग वायट न्हय पूण बरें तें परगटलें देवाचो मोग परगटलो पेल्याचो मोग परगटलो आनी हाकाच लागून देवानी ताची जीब सांबाळून दवरली कुसूंक देखून दिवंक ना कित्याक हें देणें म्हजें उतर म्हजो मोग हें म्हज्या चाकरान परगटलो ताची जीब हांव कुसूंक दिवचो ना आनी हीच जीब एके भाशेन देवान दर एकल्याक दिल्ली आसा म्हाका आनी तुका ही जिबेन म्हज्यान जायतें कितें करूंक जाता आयज हांव ही जिबेन कुसयतां दुसऱ्याचें मन आनी काळीज ही जिबेन हांव देवाचो मोग परगट्टां काय हो म्हाका पयलो प्रश्न न्हूच म्हजे जिबेन पूण म्हजे देखीन देखून हांवें एके भाशेन जायते फावटी हांव कुसयतां जेन्ना एक बापूय आपल्या भुरग्यां वची आपलेच बायलेक मारता तेन्ना डॉमेस्टीक वायलन्स तेन्ना तो भुरग्याक कुसयता ताचें मन आनी काळीज कुसयता तुयी वाडोवन तुयी तेंच कर जावं ती गोरकान आपल्या गोरकाराक बाय ट्रिटमेंट दिता ताकाय बी तिवूय बी आपल्या भुरग्याक कुसयता आपली वायट देखीन तुयी वाडटोच तशेंच कर तुज्या गोरकाराक हे भाशेन आमची दीक एक जाता कुसोवपाची प्रक्रिया आयज देवान बागेवन आंतोनीची कुसोवंक दिवंक ना जीब कित्याक एक देणें कशें दिलें हे जिबेन ताणें जायतें बरें परगटलें आयज होच देव म्हाकाय उलो मारता जावं ती म्हजे जिबेन जावं ते म्हजे देखीन न्हय समाजान कुसोवंक लोकांची मनां आनी काळजां पूण जाता तितलो मोग एकवट आनी बरेंपण परगटूंक दर एकल्या कृपा सगळीं उबी रावया हे वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया आमच्या धर्माच्या वडिलांनी आपल्या हातान घातलेली जबाबदारी ओळखून पोचेच्या बरेपणा खातीर वावुरतना आपल्या प्रवचनांतल्यान आनी देखींतल्यान बरें तें विचून काडूंक पोरचेक उस्कायल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका देसा देसांनी आनी राष्ट्रां मदें बरें संबंद घडून येवंक आनी संवसारान शांती वसल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान
बऱ्या आनी वायटा मदें अंतर करून बरें तेंच विचून काडूंक देवीक जानवाय आमकां मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणें करतां तुका. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणें करतां तुका. आयज जॉन आनी मारिया रॉड्रिगीस आपलो वाडदीस संभ्रमता. त्या समयार ताणें ह्या मिसाचें इंतेसांव भेटयलां. भाग्योंत आतुनीचे विनवणेन बापान आपली सुबा आशिर्वाद तांचेर घालूं म्हूण देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणें करतां तुका. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणें करतां तुका. दर बाबा काल तिकांय तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Kelole picosti vaura, kalama bacia disa, amcia tatatos nirupa, amcia tatatos nirupa, kaloloros mucha vola, otama bacia disa. सगळीं विरावया. म्हजे भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र विचार दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सूर पदवीदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भोगताच्या उगडासाक हो योद्न समर्पून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जिवन सासनाची सोडवण जळूंक आमकां फाव कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुझे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदार आनी सासनाच्या हा देवा, सूरकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फाहिंद्याचो आंतून तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समरंभ तुजे पवित्र सभेक तूं फावो हो करताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां दीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती ही गायता. Povit, 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 Bărbărațo, sărbiți portu. Povit, 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 Bărbărațo, sărbiți portu. Surcani sunt sărbăre, Ducea voi bova. Surcani sunt sărbăre, Ducea
보이보와 웃솔기 누가 소이소 Solves por acinavi Yeta hatagasu Solves por acinavi Yeta hatagasu Utsurgi Duka soiso बाबा कोरोस्तो पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत आपलेच कुशीन कोस्ट मोरण सुसूंक वेचे आदीं तांणी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तीच पुरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें बरवतलें हें म्हजें उगडासाक करात Bavartaco gud purgotuja. Gesù melo, Gesù cibo solo, Gesù novia niedolo, Gesù novia niedolo. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कुडां रोगो शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेर आमच्या गोडी बापा आनी सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची हांगासर हाजीर आसात तीं आपलो वाडदीस काजाराचो दीस मनयतात कोण पिडेंत आसात कोण नोकरी सोदतात तुजी दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माये सांगाती भाग्योन दवर मिळता भाग्योन तातून आनी सोर काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगात तुजी मुय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एक पोटान सोर पदवीदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दीत धरून म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीय तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज संकळ्यो तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्ता तशी आमची पात्रां आनी आमकां ताळें पडून नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुटीन सोर पातकां लिस्टोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जे त्या राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सुम्या शांती सुद्दां खाव तुमचे सवे आसून तुमची सवे आसूं एकामेका मोगान शांती दियात देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी
ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Moja jonakia, mabur kushi bosan, moja kuri roban, kushi dado sayang. Moja jonakia, mabur kushi bosan, moja kuri roban, kushi dado sayang. Jesu जीवित तुझे सावधी जीविताचे जेसू जीवित तुझे सावधी जीविताचे Borun watan, jiwan borun bosan, tumi sudo sayang, dusyan jiwan boran. Borun watan, jiwan borun bosan, tumi sudo sayang, dusyan jiwan boran. Jesu jivit tuje, saudi jivit amche. Jesu जीवित तुझे सावधी जीवित आमचे Jesu जीवित तुझे सावधी जीवित आमचे Jesu जीवित तुझे सावधी जीवित आमचे Moje guli vangda, tuche kilang diat, moja rokta vangda, tuche piong diat, moje guli vangda, tuche kilang diat, moja rokta vangda, tuche piong diat. Jesu जीवित तुझे सावधी जीवित आमचे Jesu जीवित तुझे सावधी जीवित आमचे Jesu जीवित तुझे सावधी जीवित आमचे Jesu जीवित तुझे सावधी जीवित आमचे
प्रार्थया सूर पदवीदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या बागयोन रांदुनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भोगतीन करूं आनी मोगान आनी सुरसुडायेन आमच्या भाव भयणीच्या गोरजांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी एकूच सोत्राय जेन्ना आमी कुमन्यांव घेतात तेन्ना मातशा फुडें वचून थंयसरूच आमी तो शेवूंक जाय आमी तो घेवन वेचे न्हय थंयसरूच आमी शेवल्यार बरो सर्वेस्पूर तुमची सोव्या आसूं तुमची सवय आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार भाग्योंत आंतोनेची विणवणी मागूंक मागणी भाग्योंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुज्या फुडें येतां आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागतां नोमान तुका भाग्योंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरात नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्म दुता कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ बोर म्हजें मोन जाणवायेन पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोन्यांनी देवाचें उतोर परगटूंक म्हाका शिकय हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओडकून घेतां आनी म्हजें कोणती बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भोगसण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका बुरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां भाग्योन तांतून दुखेस्तांच्या बुजवणारा तुजी दोळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उबोद्रे म्हज्या उस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत फोडे तुजे विंगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गोरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोदींतलोय म्हाका निवार हे वेळार तुका जाय तें माग उत्सुऱ्यांच्या बागयोन तांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसय तर तुजे पदवीदार मजतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवं मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाडाय तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवंडी ते जावं निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवन तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कर आमेन ह्या वेळार आमी भाग्यवंत आंतोनीची जिबेची परब करतात म्हूण आमी भाग्यवंत आंतोनीचे रेलिकेचो आशिर्वाद घेतलो